देश रिणान आसा. देशांतल्या लोकांची परिस्थिती वायट आसा. ती जाग्यार घालचें सोडून नाका आशिल्ले कायदे करून केंद्र सरकार कितें करपाक सोदता हें केंद्र सरकाराकच खबर. दुर्दैव हें की लोक आपणाक कितें जाय हाचो विचार करिनात. लोक आनी राज्य सरकाराक केंद्राच्या सांगण्याचेर चलतात. खरें म्हळ्यार राज्य सरकारांनी तरी लोकांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर वावुरपाची गरज आसा. गोंयांत तर जायते समस्या आसात. कितलेशेच तरणाटे बेकार आसात. तांकां रोजगार कसो दिवपाक मेळटलो हें सरकारान पळोवपाक जाय. गोंयाचो महसूल वाडोवपाचेर लक्ष दिवपाक जाय अशें आमदार रोहन खंवटे म्हणटा. केंद्रान मान्यताय दिल्लो नागरिकत्व कायदो कोणाच्या फायद्या खातीर आसा हें मागीर पळोवया. ताचे खातीर तेंको दिवप काय विरोध करप होवूय मागीरचो प्रश्न आसा. जाणी हो कायदो हाडपा खातीर मुखार सरल्यात तेच सद्या गोंधळान आसात. दिसपट्टी तांची मतां बदलतात. पंतप्रधान एक उलयता जाल्यार गृहमंत्री दुसरेच उलयता. तांकां पयलीं थारावनी नागरिकत्व कायदो जाय काय नाका आनी जाय जाल्यार कित्याक जाय तें मागीरच हांव तांचेर म्हाजें मत दितां अशें आमदार रोहन खंवटे म्हणटा. गोंयाक जाल्यार ह्या कायद्याची गरजच ना अशेंय खंवटे म्हणटा. I think the country has much more serious issues. The state has much more serious issues. CAB sometimes I feel is whether it's a matter of diversion काय म्हणून. आज गरज आशिल्ली काय म्हणून त्या टॉपिकाची. आज आमकां इम्पॉर्टंट टॉपिक्स आसा. अनएम्प्लॉयमेंट आसा. आज आमकां रेव्हेन्यू जनरेशन आसा. आज आमकां शेतकरी वर्ग देशान सारकें ना. GDP सारकी ना. इकॉनॉमी देंवता. हे सेंटराचे इश्यूज. गोंयांत आमकां एम्प्लॉयमेंटाचो इश्यू आसा. रेव्हेन्यू जनरेशनाचो आसा. रेव्हेन्यूज देंवतात. बट हाजेर कोणूच भर न दिता टुडे वी आर ओनली बॉरोवींग and we are talking on subjects which are not supposed to be a priority. भंय एकूच आसा की ह्या विशयांचेर लोकां भितर मतभेद जावंक जायना. इतलोच भंय जालो जाल्यार त्रास जातले. गोंय सदांच एक वी हॅव बीन फॉलोईंग अ कॉम्युनल हार्मनी. एवरीबडी इज टुगेदर. हिंदू क्रिस्मसाक वता, कॅथलीक हिंदूगेर गणपतीक येता, मुस्लिमागेर ईद आमी बिर्याणी खावंक वतात, ते आमगेर दिवाळीक येतात. हे जे कल्चर आसा ते चलतले जाल्यार आय थिंक दॅट होल सोसायटी टू बी टुगेदर अ बिगर थॉट इज रिक्वायर्ड रादर देन टॉकिंग ऑन टॉपिक्स ऑफ दीस. बट कमिंग ऑन दीस पर्टिक्युलर टॉपिक वी हॅव टू एन्श्युअर दॅट वायलन्स इज नॉट देर. प्रोटेस्टिंग इज द रायट इन अ डेमोक्रेसी. आमी वी से वी आर द वर्ल्ड्स लार्जस्ट डेमोक्रेसी. तशें जाल्यार एवरी सिटीजन हॅज अ रायट टू प्रोटेस्ट बट प्रोटेस्ट पिसफुली. आनी ते प्रोटेस्ट करता आसतना त्रासूय जावंक जायना. डिसेंट आय बिलीव इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इन डेमोक्रेसी. सो हे सगळें करता आसतना जेन्ना तो टॉपीक येता आज अजून पर्यंत एक्सप्लेनेशन्स डिफरंटली येता. PMOच्यान सेपरेट येता, होम मिनिस्टरा कडल्यान सेपरेट येता एक्सप्लेनेशन्स. सो तांची क्लॅरिफिकेशन्स आनी एक्सप्लेनेशन्स सारकी बरी येवनी. ताज्या मागीर गोंयाक कशें इफेक्ट जाता ताजेर उलोवया. कित्याक रायट नाव इट इज टू प्रायमा फेसी बिकॉज ईच वन हॅज बीन चेंजिंग स्टेटमेंट्स रायट फ्रॉम PMO's ऑफिस टू द होम मिनिस्टर्स ऑफिस. So I think let something concrete come to talk on that subject. But I still sincerely feel as Goans as how we have been brought up, all of us have been brought up, we have culturally come in a place where we shouldn't talk about religion, caste, creed, but rather work towards betterment of our state, which will lead to a betterment of our country. Every state has to deliver for a stronger nation. But आज हांगा we are talking on subjects which are not too important, but at the same time made important to hide something which is not being which is actually relevant. So हे करपाक म्हाका दिसता येता त्या दिसान हे टॉपिक्स हाजेर आनी डिस्कशन जातलें. पूण पयलें PMO ऑफिस आनी होम मिनिस्टर कडल्यान मातशें एक सारको स्टेटमेंट आनी एक्सप्लेनेशन येवनी. कित्याक एक्सप्लेनेशन चेंजीस जायत आसात. सो ते खरें कितें तें येवनी मागीर उलोवया.